हो प्रोजेक्ट आम्ही तांकां टायम पिरियड आसा ऑक्टोबर 2026 हो तेजो टायम पिरियड. बट तांचें म्हणणें आनी आमी तांकां म्हणटा ते प्रमाणे ऑगस्ट 2026 म्हणजे पर्वरीचो NH 66 6 लेन फ्लायओव्हर कॉरिडॉर हो पुराय जातलो आनी लोकां खातीर वेळ पडलो जाल्यार आमी 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान लोकांक त्या फ्लायओव्हरा वयल्यान वचपाकूय मेळटलें. इतक्या बऱ्या पद्दतीचे क्वॉलिटी आनी सामकें क्वॉलिटेटीव काम आनी स्पिरीट काम ते करता. खरोखरूच म्हणजे त्यांचो हांव ऑफिसान टायम टू टायम रिव्ह्यू घेयत आसता. बट आज प्रॅक्टिकली म्हणजे हांगा फिल्डाचेर येवन पुजन करपाचो योग आयलो. म्हाजे विशेश करून जे कोण कोर्टान गेल्या पयलीं तांकां रिक्वेस्ट आसा, कोर्टान वचून हर्डल क्रिएट करूं नाकात. काम करतना धुल्लो जातलो, मातसो त्रास सोंसुया, थोडोसो वेळ कळ सोंसुया. ती कोर्टान वचून कोर्टा कडेन परत परत ताचेर बडी मारूंकूय लावं नाकात. कोर्टाकूय आमी रिक्वेस्ट केल्या की ज्या स्पिडीत काम करता जर कोर्टा कडेन त्यांचो अर्दो वेळ कोर्टान वचोंक लागलेलो आसा. मोस्ट ऑफ द टायम आमचे इंजिनियर त्यांचे इंजिनियर म्हणजे हांगा सायटीचेर ड्रॉइंग सबमीट करची सांडून कोर्टाक चड ड्रॉइंग सबमीट करची पडपाक लागलेली आहा. म्हाका हांव ना म्हणना, थोडो येतना वयतना त्रास जातलो, लोकांनी थोडो त्रास सहन करचो. आनीक म्हाका दिसता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 म्हयने हो 3 म्हयने जर गेले जाल्यार तेज्या उपरांत आनीक धूळ जावची ना. म्हणजे बाकीचे सगळे वयल्यानूच काम उरतले. म्हणजे एकदा पावस पडपाक सुरवात जाली तर मागीर आनी धूळ जावपाचें उरचें ना, कारण तेजें ऑलमोस्ट काम सगळें कंप्लीट जातलें. कोणाक शिफ्टींग आनी कितें सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें, लोकांनी करचें आनी देवानूय सहकार्य करचें हांव मुद्दामून सांगता. कारण शेवटी म्हणजे हांवें देवान सहकार्य कित्याक म्हटलें प्रोजेक्ट बेगीन देवानूच कंप्लीट करून घेवपाक जाय. विदावट कसलीच म्हणजे हानी जायनासतर ताजी आमी देवा कडेन मागणी करता की जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो. कारण इट इज एन मेन लायफलायन ऑफ गोवा फ्रॉम मोपा टू पेडण्यां, पेडण्यां टू काणकोण कनेक्टिंगा खातीर त्या खातीर तें कंप्लीट जावप गरजेचें आसा.